मोगाल भावा भयणीनो, मानेवोत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथीच्या तयारीच्या 7व्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. आयचो विशय देवाची रचणी सवें संबोवन जोडूंक आनी ती सांबाळूंक बोरवाशान जिविताची यात्रा करुया. देवान सगली सृश्टी रचली आनी आपलें कार्य देवाक बरें दिसलें. उपरांत ताणें मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. मनशाक देवान आपले रचनेची राखण आनी सांबाळ करूंक जबाबदारी दिली. आयच्या मिसान ही जबाबदारी आमी समजून घेवन देवाचे रचने सवें संबोवन जोडून तिचो सांबाळ करूंक देवाची जाणवाय आमकां मागुया. तेच भाशेन रचनेचो सांबाळ करूंक फुडें सरलोल्या राखणदारांक तिरपण, काळजी आनी कुरपेचें बोल दी म्हूण बापा लागीं मागुया. प्रितीच्या भयणीनो आनी बाबांनो, ही सुरवातीची उतरां आमच्या मनांत दवरून हे मिसांत नितळ मनान नितळ काळजान भाग घेवंक थोड्योच घडयो ओगीच रावन आमच्यो असोक्तायो, आमचें उणेंपण हांचे पासत देवाचें बोगसणें मागुया. आनी दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थोन मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, स्वर्ग आनी संवसार तूंच चलयताय. तुजे पोरजेची प्रार्थना दोयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. हें आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. लेवी शास्त्राच्या पुस्तकावेलें वाचप. सिनाय दोंगरार मोइजेसा कडेन उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें, तुमी वर्साची 7 सातोळी मेजूंक जाय. 7 पावटी 7 वर्सां अशें 7 पावटी वर्साची 7 सातोळी मेजून 49 वर्सां जातात. 7व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमी तुतुरी वाजोवंक लायतल्यात. फारीकपणाच्या दिसा आख्ख्या देसांत तुमी तुतुरी वाजोवंक लायतल्यात. ह्या 50व्या वर्सा तुमी पवित्र वरोस म्हणटल्यात आनी देसांत रावतात तितल्यांकूय सुटका परगट्टेल्यात. हें वरोस तुमकां उत्सवाचें. ह्या वर्साक तुमचे मदलो जण एकलो
आपापल्या पुर्वजांच्या बाटान विंकतात आनी आपल्या गांवघरा परत येतलो. ह्या 50व्या वर्साक तुमकां उत्सवाचें वरोस जातलें. हे वर्साक तुमी वोमची नात, ना म्हूण शेतांत आपशींच किल्लोतात तें लुंवची नात. बेंडावंक नासलोल्या दाखवालीचें फळां एकठांय करची नात. हो उत्सव तुमकां पवित्र जावंक जाय. शेतां बाटांतल्यान उपटोन जाता तेंच तुमी खातोल्यात. ह्या उत्सवाच्या वर्साक तुमचे मदलो जण एकलो आपापल्या पुर्वजांच्या बाट विंकतात परततलो. तुमचे मदें विंकरेचो वेपार करतात जाल्यार कोणेच पेल्याक नुकसाण करचें न्हय. तुमच्या भावाक कडचें विंकतें घेताय जाल्यार उत्सवा उपरांतलीं वर्सां मेजूंक तुवें तें घेवचें. पीक मेवलोलीं वर्सां दवरून विक्रेची दर तो तुमकां थारायतलो. जितलीं वर्सां चड तितली दर वाडोवची आनी जितलीं वर्सां थोडीं तितली दर देंवोवची. कित्याक खरें म्हणल्यार तो तुमकां इतलीं पिकां विकून दितलो. कोणेच आपल्या पेल्याक नुकसाण करचें न्हय, पूण तुमच्या देवाचें तुमी बेन दवरचें, कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. सगल्यांचो जबाब जावन दी. राष्ट्रां तुका वाकाणून देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. परतून म्हणुया, राष्ट्रां तुका वाकाणून देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे पोरी मुनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलोच सोरवंडार म्हूण सगलीं राष्ट्रांक कळटलें. जबाब, राष्ट्रां तुका वाकाणून देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. राष्ट्रां मुरगोटूं संतसाचीं गितां गावूं, कित्याक तूं न्याय पोरमोणें जोडती करताय, निती पोरमोणें करताय मनसुबी. प्रितुमेर राष्ट्रांची राजवट चलयताय. जबाब, राष्ट्रां तुका वाकाणून देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. जमीन आमकां आपलें पीक दिता. देवान आमच्या देवान आमचेर आशिर्वाद घालो. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगली प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. जबाब, राष्ट्रां तुका वाकाणून देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. उद्गार. हांवें तुमकां विंचून काडल्यांत. तुमी वचून तोगता तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यांत. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून परम याज्ञिकांक आनी पोरयेच्या वडिलांक एक वपार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक दाकाचो मोलो लायलो.
ताचे भोंवतणीन आडो घालो. तातूंत गाण्याक एक कोलुंबी कांतयली आनी पारो करूंक एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मोलो ताणें कुलवाद्यांक कुंबल्याक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फळ पिकचो वेळ लागीं पावतच आपले कुंबलें घेवन ताणें त्या कुडवाळ्याशी आपल्या चाकरांक धाडले. पूण कुलवाड्यांनी तांच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले. पयले पावटी ओदीक आनी ताणीन तांकांय तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भियेतले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक तांचेशीन धाडलो. पूण पुताक पळोवन कुडव्यांनी आपणे भितर म्हणलें, हो ताचो दायजी, यात हाका जिवेशी मारया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आनी ताणीन ताका धरून मोल्ल्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मोल्ल्याचो दोनी येतूच त्या कुलवाड्यांक कितें कोत्तलो? ताणीन जाप दिली, त्या नोश्त्यांचो व्हड बोजम कोत्तलो आनी दुसऱ्या कुडवाल्यांक आपणाक त्या काळार फळ दितात तसल्यांक आपलो मोलो कुंबल्याक दितलो. जेजून तांकां म्हणलें, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सोंदीचो फातोर. हें स्वरेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी थोटाक जाल्या. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकार वाचूंक ना? म्हणटच देवाचें राज देव तुमचें कोडलें काडून घेतलो आनी पुर्ती फळां कोत्तात तसले लोकांक दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या दिसा आमी देवाचे रोचणे सवें संबंद जोडूंक आनी ती सांबाळूंक ह्या विशयाचेर एक ल्हानसो नियाळ करुया. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत पयलेच वळींत आमकां वाचूंक मेळटा, देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रोचली. देवान आपले पोदवेन अंतराळार सुर्या, चंद्रीम आनी नखेत्रां आनी पृथ्वी वयर झाडां, जनावरां, सुकणीं आनी आखरेक मनशाक आपल्या सारक्याचो रोचलो. देवान मनशाक एक खेरीत मिसांव दिलें आनी तें म्हणल्यार आपले रोचणेचेर दोनीपण चलोवंक. हें दोनीपण कसलें गाय? आपले रोचणेची राखण करूंक आनी पर्यावरणाचो सांबाळ करूंक देवान मनशाक आपले रोचणेचेर दोनीपण चलोवंक दिलें. प्रितीच्या भयणीनो आनी भावांनो, ही एक व्हड जबाबदारी.
फ्रांसीस पाप साहेबान 2015 वर्सा लावदातो सी ही आपले चिटींत पर्यावरणाचो आनी धर्तरेचो सांबाळ करूंक आमकां सगळ्यांक उलो मारला. केअर ऑफ दी अर्थ, केअर ऑफ क्रिएशन. कित्याक गाय पर्यावरणाचो आमी सांबाळ करूंक गरज? कित्याक गाय आमचे धर्तरेचो सांबाळ करूंक आमकां गरज? पयले सुवातेर प्रितीच्या भयणीनो आनी बाबांनो, आमी मानून घेवंक जाय की देव जावन आसा आख्खे रचणेचो धोनी आनी आमी फकत एक कारबारी. God is the owner of the entire creation and we are just stewards. ह्याच पासत मनशांनी आमी देवाचे रचनेचो सांबाळ करूंक जाय. आयचे शुभ वर्तमान आमकां दाकाच्या मळ्याची आनी कुलवाड्याची वपार सांगून होच संदेश आमकां दिता की देवाची रचना आमकां सगळ्यांक एक देणें आनी हें देणें देवान आमच्या हातांत घातलां. देवाचे रचने सवेन संबोवन जोडूंक आनी ही रचना सांबाळूंक आमची एक व्हड जबाबदारी. आनी ही जबाबदारी आमी जोण एकल्यान फिकिरीन सांबाळूंक जाय, फिकिरीन पाळूंक जाय. नाजाल्यार आमी आमचेच ओस्तोंगे देवाचे रचनेची निसणटण कोत्तली. सर्गेस फादर इनास आल्मेदा पिलार संस्थेचो वांगडी अशें म्हणटालो की आमची भूंय, आमची धर्तरी, आमची धरती माता, ही भूंय आमचें पोसण कोत्ता. तिका जिवी दवरूंक, हे भूंयचो सांबाळ करूंक आमची जबाबदारी. खरेंच पर्यावरणाची आनी आमचे भूंयची सांबाळ करूंक आमची जोण एकल्याची जबाबदारी. दुसरें म्हणल्यार आमी धर्तरेचो आनी पर्यावरणाचो सांबाळ करूंक गरज. कित्याक आख्खे रचने मदें एक खोल संबंद आसा. ऑल ऑफ क्रिएशन is interconnected. रानां कातोल्लीं जाल्यार ताचो परिणाम पर्यावरणाचेर पडटा. पावस उणो जाता, गरमी वाडटा, दुकोळ पडटा, लोक उपाशी पडटा आनी भुकेन मरता. हे भाशेन एके रचनेचें निसणटण केल्यार हाचो परिणाम दुसरे रचनेचेर पडटा. आयच्या पयल्या वाचपांत देव आपले पोरजेक उत्सवीक वर्स पाळूंक आज्ञा दिता, जुबली इयर. आनी ह्या उत्सवीक वर्सांत सृश्टीची आनी जमणीची काळजी घेवंक देव आपले पोरजेक सुचयता. आनी देव तांकां सांगता की हें म्हजें उतर तुमी पाळलें जाल्यार भूंय तुमकां जाय तें पीक दितली, गरज तें तुमकां मेळटलें आनी सगळीं शांतीन जियेतलीं. प्रितीच्या भयणीनो आनी बाबांनो, आमच्या माणकुल्या गोंयांत आमी पळयतात की गोंयचो लोक पर्यावरणाचो, एनवायरनमेंट आनी धर्तरेचो, अर्थ हाचो सांबाळ करूंक खूब वावुरतात. जायतीं आमची भाव भयणी पर्यावरण सांबाळूंक झुजतात
क्लॉड आल्वारिस, राजेंद्र केरकर, स्वप्नेश शेर्लेकर, कॅरोलायन कोलासो, तालुला डिसिल्वा, आल्बर्टीन आल्मेदा आनी जायतीं हेर आमची भाव भयणां दोतोरेची आनी पर्यावरणाचो सांबाळ करूंक वावुरतात आनी आमकां सगळ्यांक उर्बा दितात. दुसरे वाटेन आमचे मदले कांय जाण आपसुवार्थी जावन दोतोरेचो आनी पर्यावरणाचो निसणटण करूंक वावुरतात. प्रितीच्या भयणीनो आनी भावांनो, देव आमकां सगळ्यांक उलो मारता की आमी सगळ्यांनी मेळून जावं आमचे फुडारी, पर्यावरणाचे राखणदार, गांवचो लोक हातांत हात घालून सहभागिलीपणान गोंयचे दोतोरेचो आनी पर्यावरणाचो सांबाळ करूंक. आमचीं शेतां पांचवीं दवरुया, आमचे दोंगर आनी नदी सांबाळुया, आमची रानां आनी रानवट जनावरां जशे वाग राखून दवरुया. प्रितीच्या भयणीनो आनी भावांनो, अशें सांगतात की एक पावट ह्याच जाग्यार व्हडलो आंबो आसलो आनी आंब्याक जायते आंबे जाल्ले आनी हो आंबो ह्या कोमेताच्या वडिलान रेंदाक दिल्लो. आनी एक दीस हो रेंदकार सांजेच्या वेळार हे आंबे काडूंक तो आयिल्लो, पूण ह्या आंब्याचेर उमले पळोवन तो ह्या आंब्यार चडोवंक ताचें जावंक ना आनी तो निराशी जालो. थंयसर पाद्राग्नेल पासय कोत्तालो आनी ह्या मनशाक ताणें पळयलें आनी विचारलें, कित्याक तूं निराशी आसाय? आनी तेन्ना ह्या रेंदकारान पाद्राग्नेलाक सांगलें की ह्या आंब्यार जायते उमले आसात आनी म्हज्यान हे आंबे काडूंक जायनात. तेन्ना पाद्राग्नेलान आपल्या हाताच्या ताळटार एक मुयाचो उमलो घेवन तांचेर आशिर्वाद घातलो आनी हे जमनीत दवरले. आनी रेंदकाराक दुसऱ्या दिसाक येवंक ताणें सांगलें. रेंदकार दुसऱ्या दिसाक येयलो आनी ताणें पळयलें की सगळे उमले हे झाडा वयले, ह्या आंब्याच्या झाडा वयले देंवल्ले आनी तो मागीर ताणें हे सगळे आंबे काडून घरा तो परतलो. देव आख्खे रोचणेचो धोनी आनी आमी फकत एक कारबारी. गॉड इज दी ओनर ऑफ क्रिएशन एंड वी आर ओनली स्ट्युअर्ड्स. असलें चिंतप मानेवंत आगलेला सवें आसलें. तेच परी आख्खी रोचणे मदें एक खोल संबंद आसा. ऑल ऑफ क्रिएशन इज इंटरकनेक्टेड. हाची समजणी दुबावेरीत मानेवंत आग्नेलाक आसली. आनी ह्याच पासत कांय बरोवपी सांगतात की मानेवंत आग्नेल आपल्या जिवितांत झाडां पेडांची अपुरबाय कोत्तालो. ती सगळी देवाची रोचना म्हूण मानतालो आनी दुसऱ्यांकूय शिकयतालो. देवाचे रोचणे सवें संबंद जोडूंक आनी ती सांबाळूंक ह्या विशयाचेर नियाळ केल्या उपरांत आमचे दोतोरेचो, आमच्या पर्यावरणाचो सांबाळ करूंक आमकां सगळ्यांक थीरपण, काळजी, कुरपेचें बळ बापा लागीं मागुया. उबी रावया आनी आमची मागणी आमच्या देवा बापा मुखार दवरुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी तोकोस घेवन देवाची रोचना सांबाळूंक प्रयत्न करूंक आपले पोरजेक शिकोवंक तांकां
फावो ती जाणवाय शाणेपण आनी पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या गांवांनी सुदारप करतना सृश्टीचे आड वचना जावंक देवाचे रचनेचो इबाड करिनासतना देशाची खरी उदरगत करूंक फावो ते उपाय घेवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. रचनेचो फावो ते परी सांबाळ करूंक ना देखून आयज आमी एका भिरांकूळ वातावरणांत जियेतांव. रचनेचो सांबाळ करपी आमचे पर्यावरणकार, राखणदार आनी हेर संस्था हो देवाचो वावर करतना तांचेर येतोल्या सगळ्या वायटांचेर ते झुजूंक बापाचें बळ आनी कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. देवाचे रचने सोवें मान्यावंत आग्नेलाचो खोल संबंद आसलो. ताचे भाशेन आमी देवाचे रचने सोवें आमचो संबंद थीर करूंक आनी तिचो जतनायेन परामोस करूंक आमकां कृपा दी म्हूण पवित्र आत्म्याची स्फूर्ती आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. मोगाळ बापा, तुवें आमकां रोसल्यांत तुज्याच सारक्याची आनी आमकां आख्खे तुजे रोसणेचेर दोनीपण चलोवंक आमकां तुवें हें मिसांव दिलां. तुजे रोसणेची सांबाळ करूंक आमकां जण एकल्याक तुजी काळजी, तुजें थीरपण आनी तुजें बळ फावो कर. आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी भेटोवची. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी भेटोवची. तुपाचो जसो पोरमोर दोमदोमी चोटा जोरगा तेच पोरी आमची दाना. ईश्वरा तुझे मुखार परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी भेटोवची. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी भेटोवची. म्हज्या भयणीनो आनी भावानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुज्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पयत सवेच्या आदावाक सर्वेस्पोर म्हूण मानून घेव. सर्वेस्पोरा जितले पावटी आमी हे बलयेचो उगडास धरून समोरोम कोत्ता तितले पावटी आमचे सोडवणीचो वावर तूं चलयताय.
देखून ह्या पवित्र गुटांत फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुझे सोवे आसू, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारतां. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. उर्वशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रोचलाय. वेळ काळ सगळें तुवेंच थारायलें, पूण मनशाक तुज्याच सारक्याचो रोचलोय आनी आख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मितां वाखाणूक तुजे रोचणेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायतात. Povit, 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 Tobaraco soles portum. Povit, sorgani संसार भोला तुझ्या वैभवान मुसर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जोय, मुसर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगोटुया. तुझ्या कुर्सार आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवण दारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता
आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्परा आखे प्रितिमेचेर वेस्तालोले तुजे पवित्र सोबेचे उगडास कर आनी लियो आमच्या भागींत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापा, शिम्याव आमच्या आदारी गवणी बापा आनी सगळ्या यादनीक वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवा सदरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती आनी तेची पोती भागवे जुजे भागव्यान देव दुतां आनी सोमेस सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळे भोगता बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता उर्मी. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलोलें मागणें बाबार्थान म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतलीं सुटोय आनी सोर्व आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक राजवटीक पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
म्हाका तुजी गरज सुखी सोमी जशें उदक तुज्या दिव्या बोलबिसलेचे यंत्राक चलून बोलुबेचे तुज्या दिव्या बोलबिसलेचे यंत्राक चलून बोलुबेचे तुझे भोगोन मागना जिवी नामो जेजू आनी पोतवी तुझे भोगोन मागना जिवी नामो जेजू आनी पोतवी Gesù una casa della punti della vini catololo lucacando bigololo pulisando catololo lucacando bigololo pulisando तुझे भोगोन मागना जिवी नामो जेजू आनी पोतवी 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 मोगाच्या बाबणीनो जेजूक आमी आमच्या काळजांत घेतला हे वेळार आमी आमचे दोळे बंद करुया आनी काळजांत आयलोल्या जेजूक आमी दिनवासुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एकाच सर्गीच्या उंड्यान दादोशी केलें, तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसुया. आनीक फावट तुमकां सगल्याक बाबणीनो मायमोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरांत कांय कॉलोनी आसात. तुमचे केरी तिथे सवा पासवत मिसां तुमच्यान आमच्या ऑफिसांत दिव येता. इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी 2026 ती विक्रेक आमच्या पुस्तकशालांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटा. आमचे पिलाचे संस्थेंत पाद्री जावंक सोदतल्या सेमिनारिस्तांक
तांच्या शिकपांत आनी आकारणेंत आदार दिवंक कोणाकूय खोशी आसा जाल्यार आमच्या बसस डेस्क ऑफिसांत वचून मेळचें. मान्यवंत आग्नेलाचे मजतीन जायत्या जाणांक मागलोलो उपकार आनी देणी फावो जातात. ती वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवन कळूंक जाय. जायत्यो सोयबावरती ओजापां जाता ताचे वैजकी मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें. एक्सरे आनी हेर टेस्ट करतात तांचो रिपोर्ट. पिडा आसली तेन्ना आनी पिडा बरी जाले उपरांत हे रिपोर्ट्स घेवन वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवचें. दर वर्सा भाशेन बँडस्टँडांत आमी मान्यवंत आग्नेलाचे फ्री कॅलेंडर दवरल्यात. ते तुमी व्हरचे. ह्या वर्सा तातूंत मान्यवंत आग्नेलाचे जिविताचे लिफलेट दिल्या. ती तुमी वाचात आनी केरीत भाशेन तुमच्या घरांनी तुमी तेर्स करतना ते मागणें करात आनी मान्यवंत आग्नेलाक बेगीत सांताचो मान मेळूंक मागुया. पाद आग्नेलाच्या जिवितांत लागू जातल्या वस्तूचो म्युजियम आमच्या इगोजेच्या रुमांत तयार केला. मागता तो आत्मीक नोदरेन आनी ध्यानीक मनान ताचो अणभव घेवचो. सेमिनरीच्या ग्रावंड फ्लोरार पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केला. पिलारचे मिशनार वेगवेगळ्या गांवांनी वचून जेजूचे शुभ वर्तमान परगट्टा. त्या त्या गांवांतली संस्कृताय ह्या एक्झिबिशनांत दाखोवळ केल्या. मागता तो तुमी बरे भाशेन पळोवंक आनी अणभवूंक. फाल्यां नोव्हेंबराचे 18 सकाळीं 10:30 वरांच्या मिसार केरीत पिडीवंता बासोत कुमसार मीस आनी पवित्र तेलाची मागणी आसतली. तुमच्या घरांत कोणूय पिडेस्त आसल्यार तुमी तांकां सकाळचे 10 वरां पिलार घेवन येवंक आमची विनोती. व्हीलचॅराची सवलत आसतली. फाल्यां नोव्हेंबराचे 18 सकाळीं 9 ते 12 वरां मेरेन बांबोली गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्या ब्लड बँक हाच्या सहकारान पिलारची संस्था आनी लविंग हार्ट्स गोवा ब्लड डोनेशन कॅम्प आमच्या मिशन सेमिनरींत चलयतल्यात. तुमी ह्या बऱ्या वावराक आदार दितले म्हूण रावता. अंडरस्टँडींग वॉट वी सेलिब्रेट ह्या पुस्तकार पवित्र मिसाचे भाग आनी आमी मिसाचे भेटेन कसो वांटो घेवचो हाची म्हायती दिल्या. तुमचे लागीं मागता हें पुस्तक विकतें घेवंक तुमचें भोक्ती ज्ञान बाळोवचें. आमच्या पुस्तकशालांत तें पुस्तक विक्रेक मेळटा. तुमकां कोणाकूय पेंडोलाचो वो फेस्ताक फुलांचो खर्चो दिवची कशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत दिवं येता. मान्यवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या घोराब्याचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. मोगाच्या बाबळीनो, मान्यवंत आग्नेलाचे मजतीन जायते जाणांक देवाचो आशिर्वाद मेळ्ळा आनी आयज प्रेसी रावच्यो फातोर्डा टावन अशें आमकां सांगता. काजार जावन 6 वर्सां पर्यंत आमगेर भुरगें नासलें. 4 मिसकॅरेज जाल्यो. आमी मान्यवंत आग्नेलाच्या पांयाशी येवन मागतालीं आमकां भुरग्याचे देणे फावो कर म्हूण. दोतोरान तपासून सांगलें म्हाका फायब्रॉइड्स आसात देखून भुरगें जल्मूक कठीण म्हूण. घोडे IVF ट्रिटमेंट केल्यार जायत म्हूण. आमकां तो ट्रिटमेंट करूंक नाका आसलो. आमी मान्यवंत आग्नेला लागीं मागोत रावलीं. म्हाका नॉर्मल प्रेग्नन्सी आयली पूण 7 सातोल्यांनी म्हजे HCG लेवल देंवलें. दुसरें टेस्ट बरी येवंक नात. 2 दिसां म्हाका इंजेक्शन घेवंक पडटालें. तशेंच कॉन्स्टिपेशन आनी ब्लिडींग सुरू जालें. LFT लेवल वाडलें. डिस्चार्ज वचूंक लागलें. हें सगलें पळोवन दोतोरान सांगलें की प्रेग्नन्सी उरची ना. तर प्री मॅच्युअर भुरगें जल्माक शकता म्हूण. हें सगलें संकोश्टांनी आमी मान्यवंत आग्नेलाशी मागोत रावलीं. म्हजो मामी डॅडी आमचे पासत मागताली. 9व्या म्हयन्यांत म्हजी
ECCचेर NST फ्लॅट दिसोंक लागली. आमी देवाचेर भावार्थ दवरून मागोत रावली. शेकीक त्रास नासतना म्हजी सर्जरी जाली. आमगेर बाबा जल्मलो. आंग सुजोन आयलें, पूण आतां सगलें बरें आसा. हें सगलें संकोश्टांतले मानिवंत आग्नेलान म्हाका निबालें देखून देवाक आर्गां दिता आनी मानिवंत आग्नेलाक बेगीच साताचो मान फावो जावंक मागता. वय म्हज्या भयणी भावानो, हे धीर भावार्थान केलोले मागणे जेजू आमकां जायते आशिर्वादांनी भोगता, जावं आमकां सगल्यांक पेकोणी फावो कोत्ता. आनी होच धीर भावार्थ घेवन आमी आयज ह्या पिलारचे दोंगरांत आयलेली आसा. आमचे मनांत आनी आमच्या काळजांत जायतीं अशीं इतेसामां आसात. होच ही सगलीं इतेसामां आमी सगलीं एकठांय करुया आनी भावार्थान मानिवंत आग्नेलाचे मजतीन आमच्या सुर्गीच्या बापाच्या हातांत आमी घालुया. सगलीं उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणे. सोद पुदेदा देवा, आमच्या सुर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांदावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी ताचे खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उद्देशी ओचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परेन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलो म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भाग्योन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण कालसान तावन मागता. तशेंच आतां मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या उनोदबरीत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज भावार्थान माग. एकूणा कुशी फाव कोर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. म्हजे फाट म्हणया. अगोनीत काकलुतीच्या देवा, अगोनीत काकलुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सुरशी, तुज्या पांयां सुरशी आमी मागताव, व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक साताचो मान फावो कोर. आमचे पवित्र सोबेचे इगोचेचे उगड पुरगोडणे उद्देशी मागताव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता नाबी आमेन. पिढीवंताचे मागणे इगोजीत आसतले. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमकां तूं सांडू नाका. ह्या पोतेसांत आमकां धाड. स्वर्गांत तुजो आदार. हे गोंय आमचे बागीचे उंचा मोलाचे देणे. पादाक मेलाचे पायणे आलोंक ताका बाग मेवले. पादाक मेलाचे पायणे आलोंक